म्हादईच्या उदकाच्या प्रश्नांचेर तोडगो काडपाक सोडून गोंयांत केंद्र सरकाराच्या म्हादय विशींच्या निर्णयाचेर राजकारण सुरू जालां. मनोज प्रभान विजयाचेर आरोप केला. आदी विजय हेर पक्षांचेर तर आतां आपानूय रेव्होल्युशनरी गोवन्साचेर म्हादय विशीं केल्ल्या विधानाक लागून खर टिका जाल्या. आरजीचो मनोज परब विरोधी पक्षाचेर दुबाव व्यक्त करून लोकांची दिशाभूल करता असो आरोप आपाचो अध्यक्ष एडव्होकेट अमित पालेकारान केला. म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपा खातीर हांव आनी हेर आदोगादांक एकठांय येवन फ्री ऑफ कॉस्ट कायदेशीर सल्लो दिवपाक तयार आसात अशें अमितान म्हणलां. गोंयचे जे 3 काँग्रेसचे आमदार आसा तांणी आमकां सांगलां की आमी बरोबर काम करया. आय एम नॉट डिस्प्युटिंग or doubting their credentials as far as this aspect is concerned. You can ask these questions to them, what they have to say about it. We are willing to go with them. We are willing to go with anybody and everybody. आज आरजीचे स्टेटमेंट आयल्या, अरे बाबा एकठांय येवच्या पेक्षा तूं तुम्ही दुबाव कित्याक लोकां बद्दल क्रिएट करता. यू ओनली क्रिटिसायज. कोणाक घाटी म्हण, कोणा रस्त्या वयल्या लेबरांक मार. ते मनोज बाबाक म्हाका एक विचारान दिसता, तुका गोंयचें पडलां मरे, बरोबर या. Why can't you come together? Only sit there, make videos and criticize. That's what it's all about. RG करून कितें तें रेव्होल्युशन करपा जाय मरे, बरोबर या आमी. We have said that we'll go together. You spearhead, we'll come with you. Criticize, फक्त criticize. I am offering my services pro bono, free of cost. An entire team of my office for the government. पैसे नाका म्हाका तुमचे कडल्यान. आमचो हेल्प घे. आम्ही हाजेर स्टडी केले, आम्ही प्रॅक्टिकली स्टडी केले, आम्ही सगळ्यांक इट्स क्वेश्चन टुडे इज वी हॅव टू गो टुगेदर.